इथानॉल प्लांटाविषयी सरकारान धोरण स्पष्ट करूंक नाशिल्ल्यान 2 जानेराक संजीवनी साखर कारखान्यात सामकार बसून धरणे आंदोलन करतले अशी शिटकावणी ऊसाची पिकावळ घेवपी शेतकाऱ्यांनी दिल्या। ऊस उत्पादकांनी पीक घेवप काय ना असो प्रश्न सध्या आमचे मुखार उबो रावला। सरकार फक्त आश्वासना दिता, प्रत्यक्ष मात कांयच करिना असो आरोप संघटनेचे अध्यक्ष राजेंद्र देसाई हांणी केला। आम्ही फाटी मिटींग घेवन हांगासर जेन्ना आमची मागणी आमची जी सरकाराक धाडली तेच्या अजून आमकां ठोस पावल म्हणटा मेळना। त्याच्यानंतर आम्ही सुभाष भाई कडेन गेले, 4-5 फावटी सुभाष भाई कडेन गेले, तेणी आमकां बरें प्रोत्साहन दिलें, जातले करून। परत आमी आमची सुविधा समिती कडेन कॉन्टॅक्ट केलो, परत तेणी सांगलें आपण सीएम कडेन अपॉइंटमेंट घेता, पूण अजून पसून आयज पर्यंत कांय ना। हे गोष्टीक जाल्या आतां 1 म्हयनो। तर आयज शेतकऱ्यांचें अशें जाल्लें आसा, ऊस आतां लावपाचो काय ना ह्या फुडें, कितें तेंची जी 5 वर्सां दिल्ली ती आतां 5 वर्सां सोंपत दिल्लीं आसा। आनी आतां फुडें शेतकऱ्यांचें कितें भवितव्य ह्या हितून आमकां आतां भंय जाल्लो आसा। कित्याक आमकां आतां शेतकरी म्हटल्या उपरांत आमकां कोणूच सद्याक आमकां दाद म्हणजे कोणूच लागीं घेयना अशी परिस्थिती जाल्ली आसा। आयज मिटींग आपोवचो म्हणल्यार आतां फुडें आमकां कितें तरी हेजेर उपाय करचो पडटलो। फॅक्टरी जेन्ना आमी सरकाराक गेले तेन्ना फॅक्टरी स्टार्ट आपूण इथॉनॉल करता म्हणल्यार आमच्या हेजेर आसा ते आमकां ते हे दिल्ले आसा रिपोर्ट नोटिफिकेशन त्या हेजेर दिल्ले आसा। तेन्ना आमी त्या प्रमाणे सरकाराचेर विश्वास दवरून आमी आयज पसून सरकाराचेर विश्वास दवरीत आसा आनी ह्या फुडें दवरलेलो आहा। पूण तेन्ना आतां आमी इथॉनॉल जायना म्हणून आमकां जेन्ना सीएमान सांगलें तेन्ना पार्टी हाडून दी म्हटली, तेन्ना पार्टी हाडून दिली बी आनी ती पार्टी आमची बरी आसली पार्टी आनी त्या प्रमाणे आमी गेल्ले। त्या प्रमाणे आमी आशा धरलेली एक सगळ्या शेतकऱ्यांकूय सांगलें जातली फॅक्टरी अशें म्हणून हें केल्लें। पूण अजून सुद्दां ती आमी त्या पार्टीचे पेपर दिले तेजें अजून उत्तर आमकां कांय मेळना। सगळे भितर कितें आसा तेंच कळना आमकां। म्हणून आमी परत कॉन्टॅक्ट करीत आसा पूण आमकां अजून हें मेळना। आमचे शेतकरी आमकां आतां विचारता तुमी आतां कितें चल्लें ना, फुडें कितें चलता, आमचो ऊस कितें करपाक लावपाचो काय ना, म्हणजे आमचे कडेन उत्तर ना सद्या। म्हणटून आमी एक आतां शेतकऱ्यांक उलो मारपाचो केला की आमी 2 तारखेक आमी आतां धरणे आंदोलन करपाचें आसा। तें आमची जी मागणी आसा ती परत सरकारान ती आयकोन आमकां बेगींतल्या बेगीन सोडोवची, कित्याक आमकां इथॉनॉल प्लांट जाल्लो जायो किंवा ती फॅक्टरी कशी चलया, पूण आमकां एकदां शेतकऱ्यांक हांगासर कितें तरी आमचें पोट भरपाक एक हें योगदान मेळपाक अशें जावपाक जाय, नाजाल्यार आमी शेतकरी हें जावपाक जाय, कित्याक आमकां कोणूच हें मेळना। आनी 2 तारखेक आमी धरणे आंदोलन सामकें नक्की ठरलेलें आसा। तेन्ना म्हाजी सगळ्या शेतकऱ्यांक कळकळीची विनंती आसा की 2 तारखेक सगळ्यांनी उपस्थित हांगासर रावचें।